ट्रेड लायसन नाशिल्ले नुस्त्याच्या ट्रेडरांची धंदो बसतनाच संपाची भाशा सुरू। 2 दिसां भितर फिश ट्रेडरांक सरकारान आपोवन खंय मिटींग घेवची, नाजाल्यार शेनवारा पणजे आझाद मैदानार येवन बसपाची तांची तयारी। भायलें नुस्तें नाशिल्ल्यान मार्केट थंड। एफडीएन मार्केट आनी फिश मिलांतल्या नुस्त्याच्या गाडयांक इन्सुलेटेड कंटेनर्सांची सक्ती केल्ल्यान ट्रेडरांचो बेकायदेशीर धंदो थंड। गोंयकारांनी फाटले कांय म्हयने जाले ताज्या फडफडीत नुस्त्याक रापण माग आनी माशेची वाट धरल्या। बाजारात ट्रेडरांचेर मूस मारपाची पाळी। भायलें नुस्तें कमी जाल्ल्यान मडगांवां बाजार थंड। आशिल्ले स्टॉकाचें नुस्तें सवाय। रेट भाडे मांगड्या बारायच्यांनी, कोडयां उडयच्यांनी, पितोळ पांयच्यांनी, जायते भाशेन नुस्तें गोंयचें ना म्हणल्यार गिरायक ना। ना ते कोण नाय, भक्तुकार कोण नाय, ते हांव नको, हांव नको, ते कितें येयनाय ते। नुस्तें जायतें बोल्ला बाजार। ना रेट सदांची ताले हजरान दिताले, आज 500 जाले, ताले पडले 500 जाले, न्हू तोलाय 400 जाले। आरोग्य खातें आनी एफडीएचे अटी पाळून लायसन घेयसर नुस्त्याच्या ट्रेडरांक धंदो करूंक मेळना। आसा ते परिस्थितीत थोडी थाकाय मेळोवन कितें सादता काय पळोवंक आतां संपाची शिटकावणी। मात फॉर्मेलिनाचो इश्यू तापला तो पळयल्यार ट्रेडरांक सदळ सोडप आरोग्य आनी एफडीए खात्याक सध्या तरी परवडना। जरी तर ह्या 2 दिसां भितर गव्हर्मेंट होलसेल ट्रेडरांक आपयना जाल्यार तांणी एक डिसिजन घेतला की शेनवारा ते सगळे आझाद मैदानार वचून मिटींग घेतले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। नियामक वेवस्था धड नाशिल्ल्यान गोंयचें सँड मायनिंगूय हुमकळ्ळें। मुख्य सचिवानच ह्या धंद्याचें कितें तें थारावचें म्हूण हायकोर्टान सांगलां। सँड एक्सट्रॅक्शन सुरू करपा विशीं आमी कांयच सांगिल्लें ना म्हूण रेनबो वॉरियर्साचे याचिकेचेर कोर्टान स्पश्ट केलें। राना पर्यावरण मंत्रालयाचे सगळे निर्देश पाळ्यारूच रेंवेचो धंदो परत सुरू करूं येता। EIAच्या एफिडेविटांत रेंवकाराचो कारभार एक्सपोज केला। रेंवेचो धंदो गोंयांत धरबान नासतना दीस रात चल्ला। पावसाळ्यांतली बंदी आनी मायन्स खात्यान घालून दिल्ल्या झोनाच्यो शिमो हुपून बिंदास दीस रात ऑथॉरिटीच्या दोळ्या मुखार रेंव उस्तितात। मायन्स खात्याचे फ्लायिंग स्क्वॉड आसून नाशिल्ल्यात जमा। प्रकरण परत हायकोर्टात पावले आनी कोर्टान मायन्स खात्यासयत सरकारी यंत्रणा काम करना म्हूण उजरावन काडलो। एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अधिकारीणीन हायकोर्टात दिल्ल्या एफिडेविटांत गोंयच्या रेंवेच्या धंद्यांतल्यो कितल्योश्योच उणिवो एक्सपोज केल्यात। EIA म्हणटा त्या प्रमाण गोंयच्या रेंवेचो धंदो न्हयांक मारक। वेगवेगळ्या न्हंयांतल्यान कितली रेंव काडूं येता ताचो शास्त्रीय अभ्यास ना। गोंयच्या न्हंयांतल्यान कितली रेंव काडटात ते तपासूंक यंत्रणाच ना। रेंव काडपाची मर्यादा थारावपाची गरज आसा। नवो सिजन सुरू जाला पूण रेंव काडप परत सुरू केल्लें ना। कांय जाळवणदार रेंवेचो सिजन बेगीन सुरू जावंक जाय म्हूण मागतात। ताचेर कोर्टान कांय गजाली स्पश्ट केल्यो त्यो अश्यो। आमी रेंवेचे बंदीचेर कसलोच आदेश दिल्लो ना, मात रेंव काडूंक पर्यावरण मान्यताय दिवचे पयलीं राना आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्यो अटी पाळप सक्तीच्यो। रेंवेच्या धंद्याचें कितें तें चीफ सेक्रेटरीन थारावचें म्हूण सांगून हायकोर्टान रेंवकारांनी कायदे कानून पाळपाची जबाबदारी ताचेर घाल्या। त्यो गजाली जाग्यार घाल्या शिवाय नवो सिजन कायद्यान सुरू जावंक शकना। Adjourning the hearing for 28th November, the High Court has stated that it expects Chief Secretary of Goa to take a decision regarding sand mining in the state within a week. Mukesh Kumar for Prudent. आदलो श्रीलंकन बॉलर आनी गोंयचे रणजी टिमीचो आदलो कोच नुवान जोयसाचेर मॅच फिक्सिंगाचो आरोप जाला। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कावन्सिलान ताचेर एंटी करप्शन कायदे मोडल्या म्हूण आरोप केला म्हणपाची खबर BBCच्या वेबसायटीर दिल्या। बाजू मांडपाक जोयसाक 14 दीस दिल्यात। गोंयच्या क्रिकेट मळार लोकांक ही शॉकाद गजाल। नुवान जोयसा गोंय रणजी पंगडाचो कोच म्हूण 2013-14 आनी 2014-15 सिजनांत हांगा काम करतालो। ह्या काळांत गोंय टिमीन बरेपैकी कामगिरी केल्ली। 2013-14 सिजनांत गोंय फर्स्ट क्लास क्रिकेटीच्या नॉकआउट रावंडांत पावपाक फकत .001 कोशंटान फाटीं पडिल्ले। 4 दिसांचेच न्हय तर 2020 आनी वन डे मॅचींनी गोंयान बरी पेजाद कामगिरी केल्ली। ह्या काळांत बॅट्समन अमोक देसाय आनी ऑलरावंडर हर्षद गडेकार बरेच शायन जाल्ले। बुधवारा रातीं जोयसाचेर मॅच फिक्सिंग आरोप जाले म्हूण समजतकेच राज्यान क्रिकेट मळार मातसो शॉक बसला। ज्येश्ठ क्रिकेटर आनी कोच हेमंत आंगलेन आपलें मत मांडलें। नुवान जोयसा हो एक श्रीलंकेचो एक बरो क्रिकेटर
आनी आमकां काय परको न्ही तो, कारण तो आमचो कोची आशिल्लो कांय वर्सां पयलीं. ताणें आनी ह्या फिक्सिंगान पडप म्हाका सामकें अजापाचें दिसता. तो 95 वन डे इंटरनॅशनल खेळ्ळा आनी 30 टेस्ट मॅचीस खेळ्ळा. आनी ते कितें पयलीं न्ही, आतां म्हणजे रिसंट एक 20 वर्सां पयलीं जेन्ना बरो पयसो आशिल्लो हातूंत क्रिकेटीन. म्हणजे इतले करून इतले पयशे कमोवन ती हाव काय मनशाची वतना. आनी हे जर खरें आसत की ताणें फिक्सिंग केलां, तें खरें आसपाकूच जाय, कारण ते हे ICCचे पळय लोक आसात ते कितें आसले शिवाय ते कांय करपाना. पूण ही एकदम वायट गोश्ट आसा, कारण एक बरे बरे क्रिकेटर्स हाका भुलतात आनी हे चड चड पयशे कमोवपाक ताची ग्रीड जी आसा, जी हाव जी आसा ती कशीच कमी जायना. म्हणजे हो एक सामाजीक प्रश्न जाला. म्हणजे हे कोणूच कितलेय पयशे जरी कमोव जाल्यार तांकां ते कमीच पडटा अशें म्हाका दिसता. हे म्हज्या कोतान खंय तरी थांबपा जाय आनी क्रिकेट ही पयली भशेन जावपा जाय. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.